I know the commissioner has suspended Mr. Narayan Kavlekar. In February 2013-14, 78,88,887 was the SOPO, of which an amount of 5,20,002 rupees till date not paid. In 2014-15, another SOPO went for 83,21,000. When the contract expired, 12,47,251 has still not been paid till date bill. Again in 2015-2016, it has gone to some Rajan Mayankar for rupees 62,07,000. This SOPO contractor has not paid an amount of 28,67,367 till date. So total fraud from 2013 till 2016 is around 52 lakhs. Why not brought to the notice of the commissioner and the mayor right from 2013 till date? हांवें ते उक्ते करून नासलें जाल्यार हें वचपाचें अशेंच तशेंच पे पार्किंग पळय आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरान फारीक करून आमकां हें जावचें ना म्हणून जावंक जायना म्हणून आमी एक्शन घेतलें. दोज हू आर गिल्टी वील बी पनिश्ड. जस्ट कांट शूट इन द एअर. एवरीथिंग वील कम आउट. FIR फायल करपाक जेन्ना प्रश्न येता जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी मिसएप्रोप्रिएशन जाता तेन्ना जाता. सो इफ इट इज प्रूव्ड दॅट मिसएप्रोप्रिएशन. वॉट इज मिसएप्रोप्रिएशन म्हणजे पयशे घेवन तेणी खाल्ल्या आमच्या ट्रेजरीन भरूंक ना जाल्यार मिसएप्रोप्रिएशन. देन क्रिमिनल केस जाता. सद्या तरी आमची इन्क्वायरी प्रायमरी स्टेजीर आसा. म्हणजे कितें आमच्या कॉर्पोरेशनान आमी कॅश घेयना. सो DD नाल्यार चेक घेता. मोस्टली DDच घेता. सो तो DD डेपोजीट करता आमी रोखडे. पूण फाल्यां सकाळीं अशें आमकां प्रूव जालें की तेणी पयशे घेतले आनी डेपोजीट करूंक ना पार्टी कडल्यान तेन्ना तें मिसएप्रोप्रिएशन जालें. म्हणजे स्वता खातीर यूज केलें. देन वी हॅव टू लॉज FIR. अदरवायज इट इज वी हॅव टू डू द इन्क्वायरी. 3 वर्सां 2013, 14, 15, 16. सो हे पळय पार्किंग जाला 2013, 14, 14, 15, 15, 16 अश्यो 4 केजी आसा एक्चुली. ह्या 4 केजींनी कॉन्ट्रॅक्टरान जितले पयशे भरपाचे आहा पळय ते भरूंक ना अशें तरी म्हाका दिसना. कित्याक होल एंड सोल नारायणूच पळयतालो. म्हणजे सगळें नारायणूच पळयतालो. तेजे ते 4 जाण त्या सेक्शनान अशें कांय ना. ही सगळी सोपो हे तो नारायणूच करतालो सगळें काम.